बलिदान भेटून कायल्या बाप्पा तुझ्या घरा भक्तीन उर्पेन गायता नमन करून तुका संतोष भरीत काळजा मनान बाप्पा तुका वंदिता जेजू तुझ्या पुता सवे जेवणात वांटो घेता बलिदान भेटोंक आयल्या बाप्पा तुझ्या घरा भक्तीन उर्बेन गायता नमन करून तुका. मोगचनो आज तो वर्तो दीस आमचो मोगाळ फादर ऑल्विन सेरावो ताच्या जिणयेची 50 वर्सां संपयत आसतना आज ताच्या संतोशांत आमी वांटेली जाता. 50 वर्सांच्या जिविताचें देणें ताका सर्वेस्परान दिल्ल्या खातीर ताचे संगी मेळून आमी देवाक अर्गां दिवया आनी येदोळो ताका केल्ल्या चर बेसांवांक अर्गां दिता आसतना ताच्या मुखल्या जिणयेंत देव सदांच ताका राखून दी आनी सांबाळून दी. ताची 20 वर्सां याजकी जिणी आनी ती आनी मुखार वता आसतना सुमी ताचे संगत रावोवन दी आनी ताच्या सुम्याच्या वाटेन ताका चलोवंक आदार दिवन दी म्हूण ह्या बलिदान वेळा मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी भेटोवच्या मिसांचे इरादे अशे आसात. आपणाक मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां जावन भेटयता शेरिल रोड्रिगस. तशेंच आपणाक मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां जावन भेटयता कॉलन मास्करेनस. पॅट्रिक नोरोना हाच्या आत्म्याक शांती मागून भेटोवचें. जिवीत देवान आमकां दिवचें देणें आनी हें देणें आमी कशें वापरता हेरां खातीर तें आमी देवाक दिवची देवाक भेटोवचें खाणीक. देवान म्हाका 50 वर्सां दिल्ले खातीर ह्या वेळांत हांवें जायतो वावर केला. हो वेळ बऱ्या रितीन करशिला पूण जायते फावटी बऱ्या रितीन करचुच्यान हांव फाटीं पडलां. त्या म्हज्या उणेपणा खातीर हांव देवा लागीं बोगसाणें मागतां. तशेंच आमी हो सॅक्रिफीस भेटोवंक सांगता मेळ्ळें हांव आसता. सुम्याच्या ह्या सॅक्रिफिसांत फावो ते प्रमाणे वांटो घेवच्याक इकडे आमी मावून रावया. आमची सर पथकां आमी वळखुया. पातकी म्हणलें वळखून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदांच हांव कारमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sumiyanka kultka Sumiyanka kultka Krista ka kultka
kuldker, sumiyanka kuldker, sumiyanka kuldker. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचें बोळ आमी इतलीं असकत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो आनी सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळ्या पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. सा पावलान कोरीतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी चल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतिल्ली ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणेंच अशें म्हळां. आईन काळार हांवें तुमचे मागणें आयकलें, सडणीच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होच तो आईन काळ, होच तो सडणीचो दीस. आमच्या मणियरपणाक कोणीच दुरसनय म्हूण आमी कोणाच्याच वाटेर आडकळ घालूंक वचूंक ना. आमच्या जिवनाच्या सर्व गडितांनी दीक ससनीगाय वरवीं देवाचे सेवेक म्हूण आमी दाखोवंक सोदतांव. संकश्टामध्ये, गरजांमध्ये, अडचणीमध्ये, जरबंदांचे मार्ग खाताना, बंदेंत लोळून आसतना आनी उसांबाळाय मध्ये पुरासाने चलवतना, न्हीद कळतना वा उपास काडतना आमी देवाच्या सेवेक म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मनान, सनवायेन, दीक ससनीगायेन आनी दयाळ स्वभावानय आमी क्रिस्ताचे सेवाक म्हूण दाखोवन दिता. पवित्र आत्म्याचेर, निश्कपटी मोगाचेर, आमचेच शिकवणीच्या सत्याचेर आनी देवातावन येवचे सामर्थ्याचेर करीपातींनी दवरून आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या आतेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अमर्याद, कीर्त वा अपकीर्ती हे लेखीनासतना आमी जियेता. आमकां पडकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां पारकी कशें लेखतात तरी आमी सकड वळखीचे. आमी मरणाचे तणीर पावल्यार बरी दिसता तरी आमी जिवेस आसा. आमकां मारून पळयल्यान तरी आमचेर मरणाचे फर्मान पडोवंक ना. आमी दुखांत आसा तरी सदांच संतोश भरीत आसा. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नातरले तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काल गायतलो. विश्वासीपण तुझे देवा ससनाक परगडतलो. तुझो तिरमोग सासनाक बाळता ते हांव जना सोम्या. विश्वासीपण तुझे दनिया ससनाक बाळता. तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा
सदां काल गायतलो विश्वासीपण तुझे देवा ससनाक परगडतलो तुवें विसरून काढलेल्या थंय पवित्र करार केलाय दाविदाची संतत ससनाक स्थापित करता मोळाय तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काल गायतलो विश्वासीपण तुझे देवा ससनाक परगडतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदां कालना वाडता वर्तें तुझे विश्वासीपण सगळ्यान हांव परगडता तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काल गायतलो विश्वासीपण तुझे देवा ससनाक परगडतलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुझे उतर मुझ्या पावलांक एक दिवो वय उजवाड मुझे वाटेसो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो सामतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमान तुका सौम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो दोळ्यांक दोळो आनी दांतांक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड राव नाका कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापाट मारी जाल्यार गुवोन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय कोणेय तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड कोणी अधिकारी तुका बळ करून एक मैल सोलूंक करीत जाल्यार ताचे सांगता 2 मैलां वस तुजे लागीं मागतेल्याक दी आनी तुजे लागीं उसने दी म्हूण मागतेल्याक पाट परती नाका. देवाचें उतार हें वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो आमकां कोणें दुखयल्यार आमकां कोणी मारल्यार आमचें सैम कितें आमी दुसऱ्यांक मारी जाय आमकां दिल्लें दूख दुसऱ्यांक दिजें हें जावन आसा मनशाचें एक सैम बारीकपणाचें सैम म्हणयत. आनी आयची सुवार्ता आमकां कितें म्हणटा बारीकपणाची वाट नासाक पायता म्हूण जेजू आमकां शिकयता. बारीकपणू एक मारेकाराची वाट आनी हाच्या विशांत जेजू आपल्या शिसांक सत्राय दिता आनी ती सत्राय आज आमकां हर एकल्यांकी जेजूय सांगता. दोळ्यांक दोळो दांतांक दांत एक रायाचें नियम आनी पोरण्या सोल्ल्यांत आमी आयकता पूण जेजू नवे सोल्ल्यांत ह्या नियमा विरोध वेता
आनी मोगाचे नियम तो आमकां दिता. तुज्या उजव्या पल्याक थापाट मारी जाल्यार तुजो दावो पलोय दाखय. म्हणजे तूं पाटी ताका मार दिनाका, ताचे वयर फारीकपण घेनाका म्हूण जेजू आमकां शिकयता. कित्याक जेजू अशें शिकयता? जर आमी फारीकपण खाण घेवन मुखार सरले तर आमच्या जिणेंत कितेंच बरें जावचें ना. सांपावलून सांगचे प्रमाणे खंयच्याय मनशाक वायट पाटी दिनाका. बगार लोकांच्या नदरेन बरें दिसता तें करूंक तूं प्रयत्न कर. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वो अध्याय वळ 7. जेजूचीं उतरां आमी सदांच उडास दवरया. पारीकपणाची वाट नासाक पायता म्हणलें आमच्या मोतीन दवरया. जर आमचे थंय पारीकपणाचो हो वाट आमच्या मोतींत आसा तर ती आमी पयस करया आनी जेजू बरी आमी मोगाळ जावया. आमची प्रार्थना सर्वेस्परा समोर आमी आतां उबारया. बापा, पयस सभेच्या मुनियेरी जावन तुवें विंचून काडिल्ल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे जिणे पयणार तुजो आदार सोदूंक आनी आपल्या तबेन दिल्ल्यांक पवर्तान वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी तांचे तबेन दिल्ल्या लोकांक प्रगतीपर कामा मुखांतर बरवसो दिवंक आनी लोकांचें बरेंपण आशेवन निस्वार्थी मनान वावर करून समाधानाचें राज बांदून हाडूंक उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. जिणे पयणार विविध रितीचे अडचणीक संपटतना कश्टान आसच्या भाव भयणीन भावार्थाचें देणें ओगडायनासतना खऱ्या भावार्थान तुका साक्ष जावन जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. संवसाराच्या विविध कोनशांनी मिसांव वावर करच्या सर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. भावार्थाचें मी ओपून पोस करून फळ दिवच्याक तांणी कडची मिनत तूं सफळ कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आयच्या दिसा आपल्या जिविताच्या भांगरोत्सव आचरण करच्या मोगाळ पाप ऑल्विन सेरो पासून बापा आमी तुका अर्गां दिता हांव. फाटल्या 50 वर्सांनी तांचेर वतिल्ल्या सर कृपे आशिर्वादा खातीर आनी तांच्या मुखांतर जाल्ल्या सर बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दिता आसतना तांच्या मुखल्या जिवितांत तुजें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक तांकां जाय अशी बरी भलायकी, शांती, समाधान आनी तांच्या सेवेक जैत लावय. तांचे मुखलें जिवीत सुम्याच्या शेतांत एक उर्बेस्त वावराडी जावन वावरच्या कृपा मागता आसतना तांच्या आवय बापायक कुटुंबाच्या सांद्यांक मोगाच्यांक तुज्या कृपेच्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या कुटुंबाच्या जिवितांत कितें सर तांणी आशेतात तें सर्व तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. एकोरिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्लेल्या आमकां भावार्थांत घट कर. आमची कुटुंबां भावार्थांत गुण रमोवन कुटुंबाक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा मोगाचो संदेश सदां जियोंक आनी तो सगळ्यान पासरोवंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा, आमची थोडी प्रार्थना तुजे मुखार आमी उबारल्यांत. तुवें आमकां जिविताचें देणें दिल्ल्याक आमी अर्गां दिता आसतना त्या जिविता मुखांतर आमी हेरांक बरवसो आनी मोग वांटूंक आमकां तूं फावो कर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. उंड्या वैनाची कानीक गे बापा, कश्टा वावरासो फळ भेटयता. बदल तूं क्रिस्ताचे कुडी रक्तान करून आमकां दी
सर्गींचे कान स्वीकार कर बापा स्वीकार तूं कर स्वीकार कर बापा स्वीकार तूं कर याजक बापा सवे तुका दिता आमकांच आमी हे जिवीत सगळे सेवेक आमची देणी समर्पिता नंदन कर आमचे जिवीत मुकले स्वीकार कर बापा स्वीकार तूं कर स्वीकार कर बापा स्वीकार तूं कर म्हज्या भावां भयणीनो हें आमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्के पयस देवाक सवेस मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा सर खाळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजे वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात
ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पावन आमी परगडता. तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आमी अत्रेगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या ह्या वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिया देवाच्या माये संगती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आमचो पात्रोनू संसेबस्त्यां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान शिकयल्या मागणे म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगा आसूं गुर्तू जावं एकामेकाक शांती वांट्या. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आमकां वायट करतल्यांक बरें करूंक तांचो मोग करूंक तांकां बोगसूंक उलो दिल्ली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पळोवंक मेळ्ळां. आमी सुभागी. सोम्या त्यो म्हज्या भितर येवनशें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तू परस चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळासर जावंक सोडिनाका. आमेन. जेवणाची वेळी तुवें उंडो मोडलोय, तुज्याच त्या मासान तो बदलोय. कालसिंतलो दाकारूस रगसायशें केलोय, उपरांत शिसांक पियेवंक दिलोय. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कुर्पे सागोरा, दन्या भाग्यवंता. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कुर्पे सागोरा, दन्या भाग्यवंता. प्रार्थुया. सर्वेस्परामच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळता तें पोशण आमी सदां काल आशेवंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयकन बसा. आज भोव मनादीक ऑल्वेन सरावो आमचो मोगाळ पदराब ताच्या जिणेची बंगराळी 50 वर्सां संपयत आसतना त्या संतोशांत आमी वांटेले जाता आनी तांकां आमी जल्मा दिसाचे उल्हास पडयता, बंगराळे उल्हास पडयता आनी तांचे मुखली जिणी जेजूच्या मोगाची जावं दी आनी पेल्याच्या मोगाची जावं दी.
सर तांच्या वावरांत तांकां तृप्ती समाधान मेळोवन दी म्हूण आमी मागता. फिरगजेच्या बाबतीन उपाध्यक्ष तांकां जल्मा दिसाचे सुभाशे पटयतलो आनी ताचे उपरांत उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी फिरगजेच्या नांवान तांकां फुलांचो बुक्को दितले. मोगाल फिरगजकारांनो, देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक. तुमकां येदोळूच कळीत आसल्या प्रमाणे आमचो फिरगजीचो संस्थो पदवा कॉलेज हाचो प्रिंसिपल भोवमानादीक बाप ऑल्विन सेरावो तांचो बांगराळो जल्मा दिवस 50 वर्सांचो जल्मा दिवस आज आमचे संगी ते आचरसितात. देखून सर फिरगजकारांचे तर्फेन आनी गवळीक परिशदेचे तर्फेन हांव तांकां बरें मागतां. देव तांकां सदांच बरी भलायकी दिवं दी, ताच्या कुरपेचो आधार दिवं दी आनी तशेंच ताचें मिसांव काम करूंक ताका शांती आनी समाधान दिवं दी म्हूण सदांच आमचें मागणें जावं दी. ताणें दिल्ल्या त्या सेवेच्या 100 वर्सांच्या सेवेच्या आमच्या फिरगजे खातीर दिल्ल्या सेवेच्या निस्वार्थ सेवेच्या उडासान आज आमी सांगता मेळोन ताका मान दिता आनी फुलांचो तुरो दिवंक आमच्या फिरगज गवळीक परिशदेच्या कार्यदर्शी श्रीमती मेबीस रॉड्रिगस तांणी मुखार येवन तांकां फुलांचो तुरो दी जाय म्हणून हांव खालतेपणी विनंती करतां. फिरगजेच्या सर याजकांच्या नांवी आनी तांचो सांगाती फादर भोवमानादीक मॅक्सिम रोझारियो हांगा आसा. आमी सांगाता मेळोन तांकां एक फुलांचो बुक्को दिता. मोगाच्यानो देवान 50 वर्सां दिल्ले खातीर ताका हांव अर्गां दितां. आनी ह्या संदर्भार आनी कितलीं वर्सां आसात कितले दीस आसात आमी नेणाव. हर एक दीस ही देवान दिवची एक काणीक. हर एक दीस दिल्ल्या खातीर सकाळीं उठताना देवाक अर्गां हो दीस दिला हांवें तुका अर्गां म्हूण सांगचें. ती भोवशा ह्या परिस्थितींत आमची हर एकल्याची परिगत जावंक जाय. आज हो कोणाकी लोकांक सांगता येवन मिसपेटोवंक जायना, पूण ही वेवस्था आमच्या विकार बापांनी भोवमानादीक विन्संट मोंतेरो हांणी केल्या आनी सकयल आमच्या फिरगेच्या याजका सवय हें मिसपेटोवंक आनी हें तुमकां पावोवंक आलोचन तांणी केल्या. देखून फिरगेच्या सर याजकांक आनी म्हज्या संतोशा वांटेली जावंक म्हजो सांगाती बाप मॅक्सिम रोझारियो हांगा आयल्यात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या विशयांत म्हाका बरें मागयल्ल्या श्रीमान स्टीवन पिंटो कार्यदर्शी मेबीस रॉड्रिगस आनी तशेंच हें लायव्ह टॅलिकास्ट करूंक कुमो केल्ल्या अनिता फ्रँक कंथारांक आयिल्ल्या ऑझीक आनी ह्या कीबोर्ड खेळ्ळा रायलनाक आनी तुमकां सोमेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. तुमचे खातीर हांवें मिसा वेळार आज मागलां, सकयल लोकां खातीर मागलां, उडास गमनान दवरून मागलां. तुमी म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगून तुमकां हर एकल्याक देव बरें करूं म्हणटा. सौम्य देवा अजबता हांव देखताना तुझ्या हातान केल्लीं तीं सर्व कृत्यां विस्मीत पावता मोतीक म्हज्या समजना
तुझी सकट तुझी पदवी महिमा तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना मोगाळे पुता सुवे अंक्वारे मोरी आशीर्वाद दियो आमकां San Sebastião आमा पासो विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन